रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा भितर आशिल्ले वाद आता उक्ताडार येवपाक लागल्यात। आमदार विरेश बोरकर आणि पक्ष सुप्रीमो मनोज परबा मदीं आशिल्ली केस्त वाद दिसून येतात। जुलियस आल्मेदा वयल्यान सुरू जाल्ल्या वादाक लागून आजी पक्षा अंतर्गत फूट पडटा काय कितें असो प्रस्न उप्रासला। पळयात पुराय बातमी। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात आमदार विरेश बोरकार आणि पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परब हांचे मदीं फाटले कांय दीस जाले व्हडलो फूट पडिल्ल्याचे दिसून येता। आक्षेचो पंच वांगडी जुलियस आल्मेदा हाणें मनोज परबाचेर केल्ले टिपणे वयल्यान वादाची सुरवात जाली। जुलियस आल्मेदान मनोज परबाच्या स्वभावाचेर आणि पक्षात आशिल्ल्या ताच्या पदाचेर मनोज परबाच्या एका खासा मनशाकडेन प्रस्न उप्रासले। ताजेर चौकशी म्हणून मनोज परबान पार्टीच्या पदाधिकाऱ्या सयत सांत आंद्रेच्या आरजीपी गटाकडेन बसका घेवपाचे थारायले। या बसकेत पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आल्मेदाचेर फोग काढलो। पक्षाच्या आड काम करता म्हूण सांगून आल्मेदाक धारेर धरलो। या मुद्द्याचेर भासाभास चलताना पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी 2022-23 जुलियस आल्मेदान पक्षाड उलयताना एका समाज वावुरप्याचो पोस्ट लायक केल्लो हाचे पुरावे लेगीत उक्ताडार हाडले। जाणा जावन मनोज परब जुलियसाचेर आरोप घालता आणि पोरणे पुरावे भायर काडटा अशें सांत आंद्रे गटाचें म्हणणे। देखून सांत आंद्रेचो गट ठामपणान जुलियस आल्मेदा बरोबर रावलो। पण रोखडेच जुलियस आल्मेदाच्या नावान शेनवारा 11 एप्रिलाक आरजीपीन आपल्या सोशल मिडियाच्या पेजीचेर पोस्ट घालून जुलियस आपल्या पार्टीचो वांगडी न्हू तशेंच ताचे संबंध पार्टीकडे ना अशें घोशीत केले। या पत्रात जुलियस आल्मेदा पक्ष फुडाऱ्या आड भायर उलयता तशेंच समाज माध्यमाचेर पक्षाच्या आड आशिल्ले लोकांचे पोस्ट लायक करता अशें रजावय दिले अशी माहिती गोमंतक टीव्हीक आरजीपीच्या एका कार्यकर्त्यान दिली। त्याच दिसा सांत आंद्रे गटातले कांय वांगडी जुलियस आल्मेदा बरोबर ठामपणान उबे राविल्ल्याचे दिसून आयले। विरेश बोरकारान आपल्या सांत आंद्रेच्या गटा बरोबर बसका घेवन आपुणूय जुलियस आल्मेदा बरोबर आसा आणि सदांच आसतलो अशें आश्वासन दिले। मजगती मेळिल्ले म्हायते प्रमाण विरेश बोरकाराच्या सरकारी कर्मचाऱ्यां मदीं मनोज परबाक लागीं आशिल्ल्या दोगांक विरेशान कामावयल्यान काडून उडयले अशी माहिती विधानसभेतल्या सुत्रा कडल्यान गोमंतक टीव्हीक मेळ्ळा। एकंदरीत पळयत जाल्यार मनोज परब विरेशाचेर जळटा अशें फेसबूक पोस्ट घातिल्ले दिसून येता। तशेंच मनोज परबान शुक्रारा राती 2 वरांचेर जेलस अशा आपल्या फेसबूक पेजीचेर पोस्ट केल्ल्यान मनोज आणि विरेशा मदीं फूट पडिल्ल्याचे दिसून येता। मजगती हे विशीं गोमंतकान आमदार विरेशा कडेन आणि मनोज परबा कडेन संपर्क करपाचो यत्न केलो, मात तांच्यांनी फोन घेवंक ना। कांय दिसा आदीं मनोज परब तशेंच ताचे समर्थक प्रसार माध्यमां आड उलोवन उजो करताले, पूण आता चित्र पळयलें जाल्यार तांचे मदीं उजो पेटला अशें दिसूंक लागला। ही आता 2 खाप्प्या फुडाऱ्यां मदीं पेटिल्ल्या उज्याची कीट आनीक भगभगतली काय ना ते पळोवप म्हत्वाचें थारतलें। तशेंच ह्या पेटिल्ल्या उज्याचो परिणाम पार्टीचेर आनी येवपी वेंचणुकांचेर पडटलो काय हो प्रस्न म्हत्वाचो आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।